म्हजें नांव रामा घाडी, शंकर देवस्थानाचो प्रेजिडेंट. बरें दिसता की लोक हांगा आतां सकाळच्यान लायनी आहा. लोक आपलो हे दाखयता, भावार्थ दाखयता आनी दिसभर समज आयज लोक चालू आसतलो. हांव उदय शिरोडकर, सचिव ह्या देवस्थान शंकर देवस्थानाचो, तसोच आमचो देवस्थानचो अध्यक्ष. आमी आयज पयली सुवातेर सगळ्या गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता महाशिवरात्रेची. तशेंच तिसवाडीचे आमचे जे भक्तगण आसा तांकांय आमी शुभेच्छा दिता. महाशिवरात्री ह्या तिसवाडीन, ह्या शंकरवाडी, तिसवाडीच्या ह्या भागान, ह्या शंकरवाडीन गेली कित्येक वर्सां ल्हान 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 करून आतां अशें हेजे रुपान पावलेले आसा की आतां अशें दिसता की हांगा जात्रेचें स्वरूप जाल्ले भशेन तयार जाल्ले भशेन. सो अशेंच एक देवाची कृपा. जे हांगासर पयलीं एक ल्हान देवूळ आसलें, त्या देवळाचें स्मरण करून करून ते जाणट्यांनी आपले आपले काम करतील एक एकट्यान, भावीक आसूं ते सभासद आसूं, मागीर बायलां आसूं काय भुरगीं आसूं, तेंच्या एकट्यान जावन समोगून एक मंदीर उबारलें. ते आमकां माननीय मंत्री आमचो आतां पणजेचो आमदार बाबू मुन्सारात, तशेंच आमचे मॅडम श्री जेनिफर मुन्सारात यांचे कृपेन आनी भक्तगणांच्या कृपेन आमकां हें देवूळ उबारलें. कितें श्रद्धास्थान आसा शंकरवाडी, म्हणजे एक शंकराचें देवूळ, म्हणजे श्रद्धास्थान. ह्या श्रद्धे खातीर, ह्या श्रद्धेच्या नांवान खूब भक्तगण हांगा येता, खूब जाणांची कामां जाता. हें आमकां केन्ना कळटा जेन्ना आमकां ते भक्तगण येवन आपल्या कृपेन आपल्या सहाय्यान कितें तरी देवस्थानाक अर्पण करता जावं कितें दिता, तेन्ना एक कळटा ही श्रद्धा. दर वर्षी असो लोक जाता की 10 ते 15,000 लोक ह्या वर्सा म्हाका दिसता कमीत कमी जावंक शकता. कित्याक अजून पासून हे जावन सकाळी 3 लागलेली लायन अजून पासून चालू आसा. आमचो सदतीत हो कार्यक्रम आसा. ती पालखी आसतली, देवळाच्या परिसरा पर्यंत पालखी सरतली, मागीर आमचे दिपोत्सव आसतलो. तशेंच फाल्यां नाटक आसा आनी परवाय नाटक आसा. आनी मागीर आमचो 1 मे आमचो एक वर्धापन दिन, तोय आमी तसोच मोठ्या थाटान आमी साजरो करता. या देऊळ आहे शंकरवाडी, शंकराचे मंदिर. माझे नाव आहे विश्वनाथ भट, मुख्य पुजारी आहे. आता महाशिवरात्री उत्सव आज चालू आहे. शिवरात्रीचे उत्सव म्हणजे शिवाचे आणि पार्वतीचे विवाह सोहळाचे म्हणून एक शास्त्र बरयल्लें आसा. त्याप्रमाणे एक वर्षानुवर्ष माघ कृष्ण चतुर्दशी या तिथी अनुसार करून ते प्रमाणे या सेवा हितून शिवरात्रीचे उत्सव सांगत करीत आयिल्ले आसा. त्याचप्रमाणे रुद्रो अभिषेक प्रिय, ब्रह्मोनाद प्रिय, विष्णू अलंकार प्रिय म्हणून ब्रह्म विष्णू महेश्वराचे 3 देवाक वेगवेगळ्या तरेचो त्या शास्त्रान बरयल्ल्या आसा प्रमाणे उत्सव चालू जाता. त्याप्रमाणे शिव अभिषेक प्रिय, ताका उदकाचे अभिषेक किंवा दुधाचे अभिषेक किंवा आडसराचे अभिषेक, तैलाभिषेक हे सगळं शास्त्रान बरयल्लें आसा. त्याप्रमाणे जे कितें शिवाक तितले अभिषेक करतात तितलो तो शांत रितीन हितून आमचे सगळे हितून आशिर्वाद दिता म्हणून एक शास्त्रान बरयल्लें आसा. त्याप्रमाणे शिवरात्री उत्सव 4 हितून आमाचे थंय प्रमाणे 4 प्रहाराचेर ते प्रमाणे करचे म्हणून आसा. त्याचप्रमाणे आता दुसरे प्रहार चालू आसा. त्याचप्रमाणे आता शिवाक अभिषेक चालू आसा. ते शंकरान सगळे जे कितें भावीक लोक श्रद्धा भावनेन येवन त्यांचे आपापल्याचे सेवा दिता, अभिषेक करता, त्यांचे सगळे मनोरथा देवान पूर्ण करून दी आणि सगळ्यांक बरें करून दी म्हणून हांव देवाकडे विनंती करता. कितली वर्सां शंकरवाडी हांगासर? हे शंकरवाडी हांगा जाले 32 वर्ष. तो भावीक खूब येता, भावीक खूब लोक येता. सोमार सुद्धा आपापल्याचे अभिषेक करता येवन स्वतः हातान करता, थोडे आमचे कडले करून घेता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.